आज 7:23 आणि घर बंद आसलें बंद आमी मागीर ते खिडकी विंडोची दार ग्लास फोडून आमी भितर गेले आणि मागीर फायर फायटींग स्टार्ट केलें. ते ओलावणे नियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मे बी शॉर्ट सर्कीट पूण हांव कन्फर्म ना त्या बाबतींत. आमी इलेक्ट्रिसिटीक आनी पुलिशेक लेटर धाडटले. सो कॉज ऑफ फायर आमकां सांगपाचें चालू अशें तेंच्यांनी ते मातशें भियाली ती घराक म्हणटा ते सांगूंक ना एकच तो डायनींग हॉल असो सामान हें आसलें तेजें डायनींग टेबल आसलें खुर्चे मागीर TV CCTV आनी AC आसलें. अजून तसो कळूंक ना कॉज ऑफ फायर. सो आमी थंय पावले तेन्ना डायनींग हॉल रुमा घराचो ताका उजो लागलेलो. त्या डायनींग हॉलांत AC आसली TV मागीर डायनींग टेबल आसले आनी बाकीचे फर्निचर आसले ताका उजो लागलेलो आनी CCTV कॅमेरा आसलो. एप्रॉक्सिमेटली 1,50,000 आमी लॉस केले एप्रॉक्सिमेटली आणि सेव्ड आम्ही 10 लाख. बाकीचे घर तर आम्ही सेव्ह केले. हे आमचे फायर ब्रिगेडवाले येयले हांगासर टायमार पावले आनी आमकां बरे भाशेन आमकां आदार दिलो आनी सगळें साल्वार केलें घर. थँक्यू तुमकां फायर ब्रिगेड. थँक्यू वेरी मच.